सोपो हो एक ई टेंडर केल्लो लास्ट इयर आनी एक कॉन्ट्रॅक्टराक ते टेंडर दिल्लो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो 5 महिन्याचे आशिल्ले ते फायनान्शियल इयर कव्हर जातालो सो 5 महिन्याचो टर्माक तेका एक हे दिलो टेंडर दिलो इन नोव्हेंबर 23 साकून मार्च 31 मार्च 24 ताणें कलेक्शन करपाक आशिल्लें आफ्टर दॅट ताका एक्सटेंशन म्हण दिलें आनी एक्सटेंशन दिले उपरांत अप टू जून ताणें 30 जून तें कलेक्शन जाता ऑफ सोपो पूण जे इन्स्टॉलमेंट इवन जे टेंडरा टायमार दिवपा आशिल्ले ते तेणी टायमार फारीक करूना एक इंटरेस्टिंग गजाल म्हळ्यार जो एग्रीमेंट आसा त्या सोपो कॉन्ट्रॅक्टराचो त्या एग्रीमेंटान खंयच बरोवं ना तो क्लॉजूच मिसींग आसा की डिले पेमेंट सपोज जालो जाल्यार इंट्रस्ट फारीक करपा पडटलो म्हणून हो नाच एक जालें दुसरें हाज्या पयलीं जेन्ना टेंडर जावन रिटेंडर जाल्लो कोण येयना त्या टायमार टेंडरा भितर हें आसतालें की सपोज म्हणून एक्सटेंशन दितात फुडल्या हाका जाल्यार 25% इन्क्रीज जातलो म्हण इन्स्टॉलमेंट आसता सो जेन्ना 31 मार्च एक्सपायर जालो रिन्युअल जेन्ना तूं ताका एक्सटेंशन दिता जाल्यार तो इन्स्टॉलमेंट 25% वाडोवपा जाय आशिल्लो तेवूय वयत ना जून सुद्दां सोंपलो आज आमी ऑगस्टां आसात आजच्या दिसा पासून ड्यूज आसा ते विथआउट इन्क्रिमेंट ते बेसीक पेमेंट आसा तो आज पासून ड्यू आसा आनी हातून चड आमकां कित्याक हें आसा भिरांत आसा म्हळ्यार की फायनान्शियल लॉस जातलो म्हळ्यार कित्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टरान एक बँक गॅरंटी दिल्ली आसा आनी बँक गॅरंटी 30th ऑफ ऑगस्ट एक्सपायर जाता हार्डली एनी डेज सो हे अशें करून टायमपास करून 30th ऑगस्ट एक्सपायर जातलो आनी हे ते बँक गॅरंटी आहा तो एक्सपायर जावन तो एनकॅश करपाक मेळपा ना सो फायनली ड्यूज आहा ते तशेंच उरतले आतां आनी एक आयकूं येता आतां रिसंटली की एक लेटर केल्लें आसा त्या सोपो कॉन्ट्रॅक्टरान की आपल्याक रिलीफ दिवच म्हण लेटर दिला कित म्हण रिलीफ की जे फेस्त आशिल्ले जावं दिंडी आशिल्ले त्या टायमार आपणाक कलेक्शन करून दिवना पूण टेंडरा भितर आनी एग्रीमेंटा भितर क्लियर कट बरयल्लें आसा तुका की तुका कसलेच रायट्स ना एट द टायम ऑफ जे वर्ल्ड मार्केट फीस्ट जाता जावं हाजे दिंडी उत्सव जाता क्लॉज नंबर 6D हाजेर क्लियर बरयल्लें आसा एग्रीमेंटा भितर की तुका तो रायट आसचो ना